ही सगळ्यात पयली ही जी घटना जाली नरकासुरा दिसा ताजें हांव एक स्ट्रॉंग हातून निशेध करता. ही घटना घडपाक जायना आशिल्ली, पूण हांवें इमिडिएटली आमचो वास्कोचो पी.आय. आसा कपिल नायक ताका फोन केलो आनी इन्फॉर्मेशन घेतलें. तेन्ना ताणें सांगलें की दीस इज नॉट अ गँग वॉर, पूण एक रोड रेज, म्हणजे दोग जाण कोण तरी मोटरसायकलींनी वताले, हॉर्न वाजयत वताले, त्या हॉर्ना वयल्यान आनी सायड दिना म्हणून ओवरटेक करपाक मेळना म्हणून ती तांचे भितर झगडी जाली आनी ते दोग जाण नरकासुराक एक ग्रूप म्हणजे 3-4 जाण वता आसतना तांचे भितर शाब्दीक पयलें उलोवणें जालें आनी ताच्या मागीर ती झगड्यान रुपांतर जालें. सो पयलीं म्हणल्यार हांव क्लॅरिफाय करता की हें गँग वॉर न्ही. वास्कोक एक वायट नांव दिवचें न्ही. गँग वॉर बी हांगा वास्को जायना. कित्याक जायना की हांवें पयले दिसा पसून हांवें सांगलां गँग वॉरूच न्ही, खंयचीच क्रिमिनल एक्टिविटी हांव वास्कोन खपोवन दिवचो ना. आनी त्या खातीर हांवें आमच्या वास्कोचे पी.आय. आनी तांच्या फूल टिमीक हांवें फूल फ्रिडम दिला की खंयचीय क्रिमिनल कोणी एक्टिविटीज करतात, कोणी झगड्यो जावं, बारीक झगड्यो जावप ही दुसरी गजाल, खंय शाब्दीक कितें जाता, मारामारी जाता ती डिफरंट, पूण खंयच्याच परिस्थितींत गँग वॉर नाजाल्यार झगड्यो ह्यो वास्कोन आमी खपोवन घेवपाना. आनी आमचे वास्कोची पुलीस टीम पसून त्या दृश्टीन भयंकर बरें काम करता. पेट्रोलिंग सुद्दां रातचें चालू आसता आनी आमी इनफॅक्ट आमी एक स्टेप फुडें वचून आमी मांगरान पसून एक आउटपोस्ट ओपन करपाक डीजी कडेन परमिशन मागला, म्हणजे आनी बरें जावचें, स्ट्रीमलायन जावचें. म्हणजे वास्को पुलीस स्टेशन एका कडेन पडटा आनी मांगरान एकदां कितेंय जालें, कितेंय इन्सिडंट जालो जाल्यार तांकां वास्को येवन सांगचें पडटा. तो त्रास पडचो न्ही आनी मांगरान त्या एरियान मांगरान शांतीनगर निवड्यात थंय बी सेफ्टी उरची म्हणून आमी एक नवें आउटपोस्टूय ओपन करपाक करता. म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तेंय रेडी जातलें. पूण म्हाका सगळ्या वास्कोचे जनतेक इतलेंच सांगन दिसता की वास्को सद्या फक्त डेव्हलपमेंट चालू आसा. खंयच्याच सायडीन गँग वॉर नाल्यार हाका बेश्टेच एक वेगळें नांव दिवचें न्ही आनी ताका वेगळें वळण लावचें न्ही. हे जे पयर कितें घडणूक घडल्या तातूंत हांवें जेन्ना पी.आय. कडेन उलयलां तेन्ना तो कोण कल्प्रीट आसा ताका बूक केल्लो आसा आनी ताजेर लॉफूल कितें एक्शन आसा ती जातलीच. म्हणून ताजेर इशू डायवर्ट करचो न्ही आनी गँग वॉर नाल्यार आनी कसले वॉर ताका नांव दिवचें न्ही. हांवें पयलेंय सांगलां, हांवें पुलिसांक फ्री हँड दिला. इनफॅक्ट हांव कपिला कडेन आज पसून उलयलां आनी तांचें पेट्रोलिंग वेवस्थीत चालू आसा. हांवें सांगलां की रातचे बसून जी बार्रां बी एकदां चड वेळ उगडी आसता आनी थंयच्यान मागीर तें सगळें स्टार्ट जातालें, पूण 1-1.5 वर्स पयलीं आमी तशें कांयच घडणुको घडूना, पूण आमी स्ट्रिक्ट विज्यूल दवरून आसा. हांवें आज पसून कपिलाक म्हणजे जो पी.आय. आसा ताका सांगलां की खंयच्योय झगड्यो जाल्यो आनी तो कोणाचोय मनीस आसूं तूं पयलीं लॉफूल ताजेर एक्शन घे. आमच्या कडल्यान पॉलिटिशियना कडल्यान तुका खंयच्याच सायडीन कोणचो फोन येवपाना, हाका सोड नाल्यार ताका सोड हो फोन येवपाना. कित्याक लोकांची सेफ्टी ही आमची प्रायोरिटी आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन जे शांततेन सगळें चालू आसा वास्कोन डेव्हलपमेंट बी तो शांततेन उरचो, लोक हॅप्पी आसचे, इतलेंच आमचें म्हणणें आसा.